कोगण हाऊसिंग बोर्ड अली खान जादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांत कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश हेसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील कायम दवरपाचो आदेश उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी दिला। मजगतीं दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान फातोड्या पुलीस स्टेशनांतलो PSI दुर्गेश पाउसकर हाका निलंबीत करपाचो आदेश जारी केला अशें कळटा। अली खानजादी मर्डर भितर न्यू डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा। पुलिसांनी आतां पर्यंत 7 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक 7 जाण पुलीस लॉकअपाक आसात। आनीकय आरोपी जे आसात तांचो तपास पुलीस घेतात। जवळ जवळ आनीक 6 आरोपीची नांवां ह्या खुना भितर इन्वॉल्व आसात तशें पुलीस सुत्रां कडल्यान कळटा। इतली मजगतीं तपासा भितर हलगर्जी मेन म्हणजे जो आरोपी कडेन एक मोबायल मेळ्ळो आनी त्या आरोपी मोबायला वयल्यान मॅसेजी गेल्यो जेन्ना आरोपी लॉकअपा आसतालो। ह्या खातीर SP सावथान पयलीं म्हणजे फातोड्डा PIयाक रिजर्व लायनीक घालो ट्रान्सफर केली आनी ताजो चार्ज जो आसा फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचो तो सांग्यावयली PI कडेन दिलो। आनी काल राती तांणी एक ऑर्डर काडली तातूंत भितर PSI दुर्गेश पावसकर हाका सस्पेन्शनाची ऑर्डर तांणी काडिल्ली आसा। कारण ह्या टायमा भितर तो मोबायल जो आशिल्लो एक्युजा कडेन उरलो एक्युजाचो मोबायल तो एक्चुली काडपाक जाय आशिल्लो आनी तांणी लॉकअपांतल्यान ती मेसेज फॉरवर्ड केली। काही जाणांक थ्रेटनिंग मेसेज जी आसा ती फॉरवर्ड केली। ताका लागून ह्या हातूंत भितर दुर्गेश पावसकर हाका सद्याक सस्पेन्शन ऑर्डर SP सावथान काडिल्ली आसा। पयलीं जेन्ना पुलिसांनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक रिपोर्ट दिलो ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टरान आपलो पावर करून 163 DNSच्या 163 कलमा खाला मशिदीक सील मारिल्ले। जी सुन्नी गुलिस्तान मशीद आसा तिका 2 दिसां खातीर सील मारिल्ले आनी आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हे जे सिलिंगाची सील आसा ताजो पिरियड 2 दीस काबार जातकीर तांणी वाडयल्लो आसा आनी हे नवे ऑर्डरीक अशें म्हणलां की अंटील फर्दर ऑर्डर म्हणजे ही सील उरतली। म्हणजे आतां आनीक मुखाल्लें जेन्ना डिसिजन जाता तो मेरेन ती मशीद जी आसा ती सील ताजे कंटिन्यू उरतले। ताजे नंतर जेन्ना पुलिसाचो रिपोर्ट येतलो आनीक ग्रावंड सिच्युएशन कळटलें म्हणजे निवळा काय ना ते ताजे नंतरच डेप्युटी कलेक्टर हाजेर मुखाल्लो निर्णय घेतले। हावसिंग बोर्डाक सद्याक पुलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात दवरिल्लो आसा आनी हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। म्हणून कितें खातीर मडगांवच्या नांव गौरव